यूट्यूब फॅमिली गुड मॉर्निंग सगळी कशी अपसो सगळी बरी तुम्ही बी म्हणटले सकाळी फुडें न्हेसोन हूं वयता काय म्हणून सो वयता हांव गाडी धुवपा बाबा रडटा आतां उठला हांव तेजे पयलीं वचून सोदतालें पूण तो उठलो कळ्ळें ताका मामा भायर सोदता म्हणून आपूण रडपा रडटा तें कळपा ना गाडी धुवपाचो गेले फाटी गेला थिंगा हांव कशें वचपाना ती आंटी म्हाका नाहा हांव मागीर पयलींच्या जाग्यार वयतालें मागे फेवरेट प्लेस थिंगा पुला पोंदा थिंगा ते वॉश बरें कोत्ताय ते भुरगे बरे थिंगा हिंग बी वॉश बरें कोत्ता पूण ते आंटीचो एटिट्यूड म्हाका लायक ना आमी गेलो न्हू गिरी सेंट एंटनी न्हंयना सो न्हंयना गेलो थिंगा आख्खी गाडी परवरी रोड चलताय न्हू कोत्ताय ते सगळी आख्खी गाडी मेळ्ळी जालो आहा सो दाखय तुमकां गाडी प्लस गाडयेच्या फुडल्यान न्हू झाडां मातशी लागोता गाडये सो डॅडी काय मातशें सांगिल्लें झाडां मातशी तास म्हणून गाडयेक जोर पडटा मॅफी बॉम आतां प्लास्टीक काडून घाल म्हणून तेका आलो कवर आहा गाडयेचे ते पिंजोला सद्या कांय घालूं ना कित्याक पावस पडटालो न्हू तेका लागून रेप बी आहा ते सगळे वयतो तो वत पडटा हाडून जाय कित्याक ते बर्ड्स बसताय वयर गाडयेचे वयर आनी न्हू सगळे आगोन गाडी सगळी धोई करता आमगे कांय आहा ती धोई जाता तेका लागून पळय तुमकां ती गाडी काडले ती जाल्यार ताणें काडली ते सायडीक आनी गाडीचे कितू मेळ्ळी जाल्यार ती जीव आमी आवट ऑफ स्टेशन वचोन येयलें खंय खाली बरी आहलोली आख्खी मेळ्ळी जाल्यार इतलो पार्किंग एरिया कसो आमगेलो आख्खी मेळ्ळी जाल्यार ती गाडी धुवन येयलें तुमकां सांगलें म्हाजे फेवरेट प्लेसीर वयता म्हणून मागीर 2 फेवरेट प्लेस एक ते हेचे पुला पोंदा एक आनी आक्षी ती आमगे लॉरेन्स सर्वीस सेंटर आहा न्हू ती एक प्लेस मागीर फेवरेट थिंगा बरे भाशेन धुताय ते दोनूय कडेन दुसरे कडेन बी धुता पूण म्हाका प्रिफर ते दोनूय प्लेसी लॉरेन्स थिंगा आहा न्हू आक्षी आहाय ती फूल आहा जाल्यार हांव थिंग वयतालें आनी आमी गार्गी वचपा आहाय न्हू जाल्यार हांव मोस्टली पुला पोंदाक वचून धुवन वतालें ते 2 प्लेसी फेवरेट सो आक्षीच्यान गेलो न्हू सो आक्षी थिंगा फ्री आहलोलें कोण नाहलो सो थिंगा गेलें थिंगा धुलें तेणी बरे भाशेन धुवन दिली म्हाका गाडी म्हाका लायक तेंगे सर्वीस तेंगेली सो मागीर पेट्रोल घालून येयला आयज माय वयता न्हू घरा राव म्हणल्यार रावना सायबीन आमगेर 7 तारीख काय 6 तारीख कितें पडटा खंय सायबीन आमगे सो सायबीणी मागीर परतून हाडूंक वयतो ते एक टेंशन जालां आपल्या घरा कडचें कितें जालां कोण जाणा म्हणटा पावसान आपल्या आनी प्लस मामा बी लागलो आहाय दिसता ते मामा स्वताय थंय सो तेका लागून मामा घरा कडेन आहल्यार स्वता येताय न्हू ते आनी आतां ज्यूस आमगे ज्यूस घेताय न्हू आमी माडांनी थिंग मोटर चेंज केलें तेणें सो ज्यूस वता आनी सॉफ्ट ड्रिंका परत ज्यूसू बरो न्हू आमकां माडांनी आनी आमगे हो ज्यूस सेंटर बरो आसता तो ज्यूस घेता आनी मागीर चल्लें घरा आनी घरासून मागीर वॉशिंग मशीन मोडलें न्हू सो तेका मॅकॅनिकाक आपोवपा लायलो हांवें सो इता ती आनी तेणें फोनू घेवंक ना ते नेबरान ते कडेन फोन नंबर आहा वॉशिंग मशीन आमगे चिचोणेचो वॉशिंग मशीन सारकें केलो तो बरो भुरगो तो बरोबर करता पूण तेणें सांगलें आपूण हिंग येता म्हणून आपयत जाल्यार सर्वीस करूं म्हणून तेणें कितें सांगलें आयताराचो येता म्हणून थिंगा तेणें 2-3 दीस काडले हिंग कितू 2 म्हयने काडटो काय म्हणून सुनवारचो येतलो चॅक करून वयतलो मागीर एपार हाडटलो असो जायना न्हू पॉसिबल ताका लागून हिंगाचो कोण चोयता हांवें म्हाज्या इलोन फोन केलोलो येता तेन्ना घरा कडेन रोज टी आनी ती स्ट्रॉंग टी हाड म्हणून येता तेन्ना केन्ना येवपा आहा तें हांव वचपा आहा न्हू आतां चिचोण्या काल सायबीन अंडू ऑफ नॉट्स हें केलें सायबीन ब्लेस करून हाडला 7 ब्लेस करून हाडला सगळीं ब्लेस करून हाडला काल सो ते आमकां थिंग व्हरून परतून आल्ताराचेर दवरून जाय दोगांयकूय दवरून जाय प्लस म्हाका हाल्या हें आल्तारा आमगे आल्तारा दवरपाक आमी अंडू ऑफ नॉट्स मागीर रिसर्च करतले न्हू तेणी म्हाका सांगलें हाडून दवरता म्हणून सो ती केन्ना हाडटली म्हाका खबर ना सो हाल्या पिलार वयतलें हाल्या थर्सडे हाल्या पिलार वयतलें मिसा सो थिंग चोयता नाजाल्यार बांबोळी आमगे खुर्सा कडेन चोयता थिंग मेळटा जाल्यार म्हाका अंडू ऑफ नॉट सायबीन जाय मिनींग जेजू जाय धाकटो क्रॉस जाय खूब कितें जाय म्हाका घेवपा आमगे ह्या आल्तारा धुवपा ह्या आल्तारा वेलेनी सायबमाय जाय वेलेनी सायबमाय आहलोली आमगे हिंगा ती न्हू हें जाली मोडली ती
तेगे पडली ती आपुणू कितें जालें खबर ना आल्ताराचेरूच ती आरशान तो आरसो फुटलो कितें तरी जालें आनी ती फुटली खूब तेंप जालो फुटल्यार मागीर ती मागीर तशी दवरलेली म्हणल्यार पळय ते पाकोवन दवरलेली तेगेलें तें पळय ते हॅवी खूब क्वीक आहा न्हू ते सुटलें तेगेलें सो खूब म्हाका देव घेवपा जाय त्या ज्योस्त घेवपा जाय सो ते हांव घेतलें आतां हाल्या नाजाल्यार शेअर करता तुमकां हांव कितें कितें घेता कशें कितें खाता तें ह्या ब्लॉगान येवपाना नॅक्स्ट ब्लॉगान वयतलें ह्या ब्लॉगान मागीर हाडूंक वयतलें आनी थोड्यो घराच्यो वस्तू हाडूंक जाय त्यो ओके मागीर मेळटा तुमकां जालें तेगेलें पॅक करता तो सो गायज डॅडी फोन मारून आपयला पावले घरा हातोरला नाजाल्यार गाडी देंवता तेशी बरें जाता तेशी देंवना तेशी स्लोप ना ही सायडीन सारको स्लोप आहा थिंगा ग्रीप आहा हातरांची सायडीन ग्रीप बी कांय ना सारकी स्लोपाचेर अशी थिंग चिंचोण्या भायर आमगे गिरेजीन स्लोपी पळय थिंग भायर हातून लायता हांव देंवता हँड ब्रेक म्हाका चॅक करूंक जाय गेलो हँड ब्रेक स्लोपी एरियार रावना सारकी ती येयलो चल घरा वचून मेळटा नानी खेळटाय दोगांय हांव घरा येयल्या तेन्ना प्लेइंग विथ नानी इज गोईंग टू देना डोंट गो से शी इज नॉट लिसनिंग शी इज गोईंग येयली मान्या न्ही ती ते शिकयला तेका म्हणपाक मिमी ती बाबा हू इज शी मिमी why you said her name then why you called out the name Mariani who said देना गेला कितें हाडपा मागेल येता आमगे व्हडलो बोबो मेलो धाकटो बोबो देना येता चयता बाबा ब्रॉट सामथींग पळय बाबा ब्रॉट सामथींग धोला पळय कितले जोडवले इट्स हेवी देना गिव इट टू पापा इट्स नॉट हेवी व्हॉट यू बॉट टेल What is there? What you bought? गायज तुम्ही म्हणटले कितें पॅकेटान येयला तर ते शेरू करून दाखोवंकू ना म्हणून सो ते दाखयता तुमकां हांव कांय व्हडलेशें स्टिकर्स येयले मागीर एक वण्टीचे येयले दुसरे वण्टीचे आजून येवना ते येतले आतां वॉशिंग मशीन मसन येयलो ते नंबर दिलो तो नेबरान सो तेका आपोवन ते वॉशिंग मशीन मामीगे सारकें केलें 2 वीक कशें जाले ते सांगलेलें मातशें राव म्हणून वॉशिंग मशीन सारकें करपा सो ते हातीनूच रोप धुतालें म्हाका मागीर जातालें हातीन धुतालें कितें जाल्यार सो आयज ते काय फायनली आपयलो तेगे कितें मोडलेलें सो तें घायलें तेणें आनी जालें चालू आनी आयज मागीर वयता घरा तिका सांगलेली राव म्हणून सायबीन बाहेर बट शी इज नॉट रेडी ती म्हणटा आपूण वयता घरा आपूण सायबिणीक येतली तेन्ना चोवया म्हणटा सो चोवया ती सायबिणीक येतली काय ना आनी म्हाजे ब्लॉग्स मातशे बॅकअपाचे येताय फाटी येताय तुम्ही म्हणटली फार्म केन्ना जालोलो आनी फार्माचे ब्लॉग पण कितू हाटल्यान येयले तुगेले फेस्ताचे ब्लॉग्स बी कितू हाटल्यान येयले सो वय हांवें बॅकअपाचेर ब्लॉग्स दवरले हाटी अशें दवरले कित्याक न्हू डेली ब्लॉगिंग आतां हांव चडशें खंय वचपाना डेली ब्लॉगिंग घरांतलें कितें दाखयतलें काय म्हणून सो जेवणाचें बी अशें दाखोवन थोडें बॅकअप दवरलें अप टू डेट दवरूं ना मातशें बॅकअपाचेर दवरले ब्लॉग्स ओके होप सो तुमी अंडरस्टँड जातली बॅकअपाची कित्याक इमर्जन्सी कितें जाता मागीर एडिटींग करूं टायम मेळना प्लस ब्लॉगिंग करपा टायम मेळना कितें जाता कितें एडिट केलें सिट्युएशन जालेलें कांय चोयलां नोट केला तेच्या पयलींसून हांव बॅकअपाचेर दवरलें कित्याक आमी थिंग गेलीं रावपाक आतां तो थिंग वचपा आहा थिंग टायम मेळटलो काय ना पूण सगळें शूट करतलें आनी सगळें तुमचे कडेन शेअर करतलें म्हगे लायफाचें कितें तेका लागून म्हजें टायटलूच म्हाजें लायफ स्टोरी बाय ब्लेज गोवन गर्ल म्हणून तें टायटलूच दवरल्यार तुमकां कितें म्हज्या लायफान कितें जाता काय जाता तें शेअर करपाक मागे व्लॉग तुमी रिलेट करूंक शकतलीं कित्याक कशें तें लायफाचें म्हाजें सगळें सो अप टू डेट येयनाय मातशें लेट येताय बट तुमकां म्हाज्या लायफाचें सगळें हांव तुमकां कडेन शेअर करता सो 5000K जालें मागीर सेलिब्रेशन करूंक ना तुमचो सेलिब्रेशन ब्लॉग येवंक ना सो गायज हो ब्लॉग बाब वता 2 वीक आमचो बाब हेटा सकून लायकलो टॉयजांनी
आनी सेलिब्रेशन ब्लॉग येतो तुमकां हाले येतलो. सो मायक आतां पावोवपा वयताय आमी घरा पावयतली तेगे एपार बी घरा दवरतली आनी तेजे उपरांत आमी खंय तरी वयतली. थिंगा मामी मागे केन्ना पावना, डॅडी 1-2 पावला जाल्यार म्हाका खबर ना आज बराबर ना. डॅडी बी केन्ना पावोंक ना थिंगा. सिसील जाल्यार पावोंक लागल्यार सिसील थिंगा काम करता जाल्यार सिसील बी अशें भोंवपा बी केन्ना वचना. आतां तें ओपन जालां, कॅमेराचेर येता ते म्हाज्या ब्लॉग्सांचेर बी येता. सो कम्फर्टेबल जालें तें. सो तें आतां उलोयना तें आजून मागीर येतोच उलोयतले बी ते. सो आनी स्पेशली माय थिंग केन्ना पावना मायंक. सो तेंकां खंयच्या तरी प्लेसीर वता अशें तें दाखोवपाक आनी थिंगा आमी एन्जॉय करतली कशें कितें काय तें तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान येतलें. 5K यूट्यूब म्हाजी जर्नी. 5000 सबस्क्रायबर्स जाल्यार 5000 टू फॅमिली मेंबर्स. 5000 ते कावंट पण तेज्या ट्रिपल मागे फॅमिली जाल्या. सो एक घरान 5 जाणां 6 जाणां आसा आनी एकल्यान बाहीन म्हाजे सबस्क्रायब केला जाल्यार 5 जाणां ती मागीर फॅमिली न्हू. सो तेका लागून ओके. हो ब्लॉग हिंगा करता हाल्या सेलिब्रेशन ब्लॉगार. तुमी चोय आमी कशी सेलिब्रेट करता, खंय गेलोली कितका ते हाल्याचो ब्लॉग चोवपा विसरूं नाका. ओके. आनी 5000 ते म्हणल्यार 5000 अबाव जाल्या प्रदेहाच्या कुरपीन मागीर सायबीण मागीर जेजूचे सेंटर नेनीच्या कुरपीन मे बी 6000 जातले गोडे. आनी ब्लॉग 5000चो तुमकां लेट येतलो पण मागीर तुमगे 10,000 बेगिना करा मागीर सबस्क्रायबर तुमचे मातशे ब्लॉग्स लेट येताय. ओके. सो हाल्याचो ब्लॉग विसरो नाका चोवपा आनी हो ब्लॉग हिंगा काबार करता. टील देन बाय गायज. आजून कोणी सबस्क्रायब करूं ना ते सबस्क्रायब करा आनी प्लीज तुमचे फेसबूक यूट्यूब वॉट्सॅपाचेर शेअर करा. आनी मागीर सेम वे म्हाजे फेसबूक पेजीचेर न्हू लायफ स्टोरी बाय गोवन गर्लू म्हणून नांव म्हणून आहा. नांव सेम हा. फेसबूक पेज हा तेजेरूय कोंकणी ब्लॉग्सूच घालता हांव. प्लस आनी एक फेसबूक पेज हा तेजें नांव हा गोवन गर्ल प्लेस म्हणून. तो हिंदी चॅनल हा. तेजेर अपडेटेड नांव आजून अपडेट म्हणल्यार अप टू डे एवरी डे हांव ब्लॉग्स घालना. प्लस कोंकणी ब्लॉगाचेर एवरी डे घालना. 2 दीस चुकोन 3 दीस पण टायम मेळटा तसो घालता. पूण तेजेर बी तुमी आजून कोण फॉलो करूंक ना जाल्यार म्हाजे फेसबूक पेज जाल्यार प्लीज फॉलो करा म्हाजी ती पेजीस. ओके. आनी यूट्यूबार सपोर्ट करता तशी तिका बी सपोर्ट करा. मेळची नेक्स्ट व्लॉगान गायज. टील देन बाय गायज.